बोमा ग्रामसभेत बाणास्तारी न्हंयचे देगेर प्रस्तावित जेटी प्रकल्पा आड गांवकारांनी एकवटीत भूमिका घेतली। सरकार या वाठारात जेटी बांदपाचो विचार करता म्हणून थळाव्या नागरिकां मदीं भय आनी चिंतेचें वातावरण आसा असो उल्लेख ग्रामसभेत जाल्लो। ह्या वेळार प्रस्तावित जेटी प्रकल्पा खातीर कसलीच परवानगी दिवंक ना अशें बोमा पंचायतीन स्पश्ट केलें। गांवच्या लोकांनी पयलीं प्रलंबीत आशिल्ले प्रस्न सुटावे करचे अशी मागणी केली। खास करून रस्तो रुंद करपाचो प्रस्न अजून सुटावो जावंक ना अशी नाराजगी नागरिकांनी उक्तायली। तशेंच वाठारात हॉर्स फॅन सुविधा नाशिल्ल्यान बेगोबेग उपलब्ध करून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केली। वाठारात चलपी बेकायदेशीर व्यवसायांचेरय कारवाय करपाची मागणी ग्रामसभेत जाली। हे बाबतीत योग्य पावलां उबारतले अशें पंचायतीन सांगले। ते भायर नागरिकांनी पंचायती कडेन केल्ल्या कागाळी आनी मागण्यांक वेळार जाप कित्याक मेळना हाचेरय प्रस्न उपरासले। पंचायती कडल्यान चड जापसालदारकी आनी पारदर्शकता मेळटली अशी अपेक्षा गांवकारांनी उक्तायल्या। पीआयक लेटर करतले विथ अलॉंग विथ पुलीस फोर्स आणि पीआयक घेवन आणि सगळे ऑल पंच मेंबर जे मुस्लिमांना जी इलिगल एक्टिविटीज चलता अशें आमी ग्रामस्थान आयज मांडल्या ती आमी 100% सॉल्व करपाक ट्राय करता। ते कोणता ते ड्रग्साचे एक्टिविटी चलता थंयसर रेप चलता अशें आमी पेपरारूय आयकता आनी अननेसेसरी आमचे भोव म्हणून पंचायतीचें नांव पिड्यार जाता। ते रेंटेड लोक रावता आनी ते भायले मे बी बांगलादेशाचे आसूंक शकता, म्हणजे कोण सांगूंक शकना, ते आयडेंटिफाय आमी म्हणूंक शकना, ते आसूंक शकता। दुबा म्हणजे समज आमी गेल्या नंतर विथ पीआय आणि पुलीस थंय वचोन आमी ती इन्क्वायरी करतले आणि योग्य ते कारवाई करतले। रेझोल्युशन गांवच्या लोकांनी मांडला तेजेर आमी एक्ट करता। तो बोमा मुसलमान म्हणटा तो टेनंट्स चड आसा काय कशें कितें? टेनंट चड आसा ते आमचे मेन जे आमचे गोंयकार मुस्लीम आसले पळय ते बाबडे आपल्या पोटा खातीर चडशे भायर आसा आनी तेंची घरां आसा पळय ती तेंच्यांनी कितें केलां रेंटेड केल्या आनी चडशे 80% लोक ते रेंटेड आसा आनी जे बाकीची घरां फुडें आतां नवो वाडो जाला पळय तेंच्यांनी ती विकती घेतल्या आनी तेंच्यांनी रेंटेड दवरल्या म्हणून ते चड व्हडलोसो लोक पब्लीक थंयसर चड जाल्या। आतां हे इलिगल एक्टिविटी येता आसतले सो अशें तुमच्या नोटिसान पंचायतीच्या पयलीं आसा पेपरारूय आमी आयकलां आनी अशें इन्सिडंट एक रेप केस जाले आमी थंयसर पर्सनली वचोन हें केलें म्हूण ते रेप करतू कंप्लेन करतू तेंचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसा अशें म्हणटा पूण ते मायनर ते चेडूं असल्या कारणान ती केस ताका अरेस्ट जालो थोड्या दिसांनी सुटलो पूण ते दोगांचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग ते रेप जालो अशें तेणी सांगलें। ड्रग्साच्यो केसी म्हणटा थंय आसा म्हणटात ते सो आतां ती आमी फायंड आउट करता न्हू सो आमी आयकूंक येता आमकां ड्रग्साचे गांजा बिंजा थंय यूज जाता ते आमकां ग्रामसभेन लोकांनी सांगलें तेजेर आमी आतां एक्ट जातले। आणि हायवेचेर कितें उलयल्या इन्स्पेक्शन करतले तुमी थंयचो? हय 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 रेप केसीन ते बांगलादेशी म्हणून अरेस्ट जाल्ले। बांगलादेशी म्हणून ते कलकत्ता बांगलादेश ते बाउंड्रीचे ते एड्रेस सारके सांगिना। सो हायवेचेर कितें जालें आज दिसता? हायवेचे आमी ते फूल जितली एक्विशन जाला जागा जी आतां एक्विशनाक कितली गेल्या आनी जी कितली घरां गेल्या ती आमकां लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे मागतले आनी जी आमची लागजरी ती सर्वे नंबराचेर नोटिफायड जाल्ली आनी जी उरल्या आतां एक्विशन जावन उरल्या ती डिनोटिफायड करपाक लोकांचो डिमांड आसा ते आमी मागतले। डिनोटिफायड जावन आमकां येवची म्हणून जेटीचे आमकां कांय येवना आतां समज येयलें जाल्यार ते आमी लोकांच्या फुड्यान दवरतले आनी डिस्कस करतले आनी जेटी ही आमकां नाकाच। आयज सगळीं कामां आमी पंचायतीन 4 वर्सां जालीं ठराव घेत आसा पंचायतीन फॉलो घे म्हणून सांगत आसा प्रत्येक तोच विशय घालता हांगासर ते कितलेशे ठराव आमी मांडले बाबा आमकां ह्या गांवांच्यान तो नाका आमकां बायपास जाय पूण सरकार हे पंचायती कडेन कित्याक लक्ष दिना आनी कित्याक तांकां परते उत्तर दिना हेजें आमी तर कांयच सांगूंक शकना। लोकांनी पंचायतीन आपले घराणे मांडले आनी तेंच्या मार्फत इवन आमी आमचो आमदार आसा पळय तेजे कडेन वचून मांडला पूण आमदारान आमकां 3-3.5 वर्सां जावन येयलो सगळें प्रोसिजर कंप्लीट जालो आनी येवन अशें गोंयच्या लोकां समोर सांगलें की आपणाक पंचायतीन सरपंचान सांगलें म्हणून आपणे तो रस्तो हांगा घातलो म्हणून। म्हणजे हेजो अर्थ असो जाता की हो जो रस्तो अलायनमेंट हांगा घातला तो एक आमदार सांगता म्हणून तेजे इशाऱ्याचेर आनी खंय तरी पंचायत आतां सरपंच म्हणल्यार पंचायत येयली आतां पंचायत आतां तुमी आयकला तुमकां तो सांगता की आमकां परतें उत्तर दिना आमी लोकां बरोबर आसा। तुमी लोकां बरोबर आसा जाल्यार हें उत्तर MLA कडल्यान कशें येयलें की आपणाक सरपंचान सांगलें म्हणजे आमी म्हणटा एक सरपंच म्हणल्यार पंचायत बरोबर। सो प्रोसिजर फॉलो करिनासतना जर हो रस्तो घातलो MLA जाल्यार आयज MLA आमकां परते आमचे कडेन ते करेक्शन करपा खातीर आमकां मेळचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।